ल्हानवीक विनोम तो मरण कुर्साचें मरण आपणाचे गेली पर्यंत देवाक तो खालतो जालो. मोगाचे बाबा भणीनू ही वळ आमकां बगून पावलून फिलिप्सकारान बरोवले चिटींग मेळटा. हे वळी आमकां कितें सांगता जायत पावलू देवाचो पूत आमकां लागून आमचे खातीर आपले एके पासून जागो सोडून ल्हानविकायेचें जिवीत सारूंक संवसारांत आयलो. आनी ल्हानविकायेंत ताणें 33 वर्सां हे संवसारांत जिवीत सारलें. कित्याक जायत आमचे सोडून पासत. आमी पयले वाचपान आयकल्या नामान प्रवाचे खबर तो एक व्हड सेनापती पूण ताका कोड आसलें कॉल इट वायट लेप्रसी. ताका नितोल जावची खुशी आसली पूण तो होट्टी स्टबन फेलो. जेन्ना ताका एलिया सांगता उदकांक वच आनी तो निरो जातलो तो तयार जायना. शुभतवनान आमी आयकलां जेजू आपल्याच गांवांत वता आनी आपल्याच गांवाचो लोक भाव भयण ताका वळखूंक घेयना. कित्याक जायत सगल्यांचें काळीज निबोळ आसलें. पुलीस वातेर नांवां प्रवाद्याचें निबोळ देखून तो आयकूंक तयार नासलो. पूण केन्ना देख लागल्या चेडवां ताका सांगलें वस तुजो जातलो तेन्ना तो आयकता. जायते फावटी आमी अशेंच वागता जेन्ना देव आमच्या काळजांत येवंक सोदता बोकळून ह्या काळार आमचें काळीज नितळ करूंक सोदता आमकां नवें जीव दिवंक सोदता आमच्या जिविताचें जिवीत दिवंक सोदता. पूण आमी एके भाशेन एक वणवंत बांदल्या आमच्या फुडें. तुमी पळयलें आसलें तें एक चित्र जेजू दारार मारता एक मनशाच्या पण दाराक हँडल ना तें भितरलें आसा. तेच भाशेन जेजू ह्या वेळार आमच्या दारार मारता आनी आमचें खोटेपण आमी मोडूंक जाय आनी देवाक स्विकारूंक जाय आनी आमची बदोलणी जातली. तशेंच जालें ज्या लोकांनी जेजू स्विकारलो बोकून पातकी लोकांनी स्विकारलो तांणी एके भाशेन आपलें उणवत मोडली आनी जेजूक काळजान घेतलो. आज हो दीस भेटयला तरणाट्यांक. फ्रांसीस झॅवियर एक तरणाटो आसलो ताका जायते खुशी आसले हें जावन तें जावन. ताचो इश्ट आसलो इनास ताका सांगता जायते फावटी वॉट डज प्रॉफिट अ मॅन टू गेन द होल वर्ल्ड पूण आपलोच आत्मा देंवचार दिवंक. इनास जायते पाशियेंस काडटा ताचे बरोबर चलतात 1 वर्स 2 वर्सां चलता त्या बरोबर आनी शेकींग इनास ताचें जिवीत बदलूंक जाता. कित्याक फ्रांसीस एके भाशेन जी ओणू तें मानलेली ती मोडटा. आज हीच कृपा तेणें आमकां दिवंक आज ह्या दिसा भेटेन विनोती करुया देवाक.